R&D डिपार्टमेंटाचे जे फेरीबोट चलयता त्या फेरीबोट कामगारांचो 3 वर्सांचो ओव्हरटायम वेजीस दिवंक नासले. सो ऑलमोस्ट 36 months ओव्हरटायम वेजीस वॉज पेंडिंग. कायदो कितें म्हणटा की इफ एनीबडी वर्क्स ऑन ओव्हरटायम that overtime has to be paid on every succeeding month along with his salary. आणि गव्हर्नमेंट हॅज टू बी अ रोल मॉडेल. आणि जेन्ना गव्हर्नमेंटा कडेन काम करता कामगार तेन्ना गव्हर्नमेंटान 36 months तांचो ओव्हरटायम दवरप देर इज नो जस्टिफिकेशन. सो वी हॅड सर्वड अ स्ट्रायक नोटीस ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ R&D saying that if you don't pay the overtime wages in time we will proceed on strike from 12th of January. आणि अकॉर्डिंगली 21 days नोटीस दिल्ली जी कायद्यान दिवपाक जाय 21 दिसांची नोटीस. सो अकॉर्डिंगली आज मिनिस्टर फॉर R&D मिस्टर सुभाष फळदेसाय कन्व्हिनर मिटींग आणि ह्या मिटिंगेन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हाजीर आशिल्ले, फेरीबोटीचे बाकीचे अधिकारी विक्रमराजे भोसले तशेंच बाकीचे अधिकारी हाजीर आसले. युनियनाच्या वतीन क्रिस्टोफर फोन्सेका हांव स्वता आनी बाकीचे आमचे वांगडी आसले आणि बरी मिटींग जाली. आणि ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज अश्युअर्ड की विदीन 1 year 4 महिन्याचो करून आपण 36 months'चो जो पेमेंट पेंडींग आसा तो आपण पे करता. आणि आमकां रिक्वेस्ट केला की डोंट प्रोसीड ऑन स्ट्रायक बिकॉज सी वी आर ऑल्सो कन्सर्न फॉर द पब्लीक हू आर कम्युटिंग इन दीस फेरी बोट. वी डोंट वॉन्ट टू गो ऑन द स्ट्रायक बट इट वॉज फोर्स अपॉन अस की स्ट्रायक नोटीस दी आणि देन इट्स अ वेपन ऑफ कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग. सो त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी स्ट्रायक नोटीस दिल्ली. आणि थँक्स टू द ऑनरेबल मिनिस्टर टू अवॉइड दी स्ट्रायक बिकॉज ही हॅज पॉझिटिव्हली इंटरव्हीन. आणि उक्त्या मनान ताणें सांगला की आय विल पे ऑल द ओव्हरटायम वेजीस वीच इज पेंडींग अँड दॅट्स वाय द स्ट्रायक वीच वॉज सपोज टू हॅपन टुमॉरो दॅट इज ऑन 12th of January इज डिफर्ड. तुम्ही आता स्ट्रायक फाटी घेतल्या आणि सगळे वर्कर्स जे असले हय नॉर्मलसी मेंटेन जातली, स्ट्रायक जावचो ना. आणि वी विल वेट फॉर द आउटकम ऑफ दीस मीटिंग बिकॉज मिनिट्स दे हॅव सेंड दॅट दे आर सेंडिंग अस द मिनिट्स अँड by February 4 months overtime wages will be paid. And thereafter a clear roadmap will be given by the captain of ports who is Mr. Gavnekar. He has also was a very positive in his mindset and he said that we will prepare a clear roadmap to pay the wages. कितले लेबर्स आसा? Around 350 350 कामगार असतात. रिव्हर नॅव्हिगेशनाचे आणि तांचे एम्प्लॉईज आसात तशेंच तांचे युनियन आसा. ते युनियन अलॉंग विथ देअर एम्प्लॉईज तांचे डेलिगेशन्स आयिल्ले. सो इनफॅक्ट दे हॅड गिवन अ नोटीस स्ट्रायक नोटीस घेतिल्ली आणि ते म्हणजे सगळी वेवस्था बंद करपाची असो तांचो प्लॅनिंग आशिल्लो. सो ऑन माय रिक्वेस्ट आय कॉल्ड देम म्हणजे वाटाघाटी करपा खातीर तांकां काडलें. तांचो विशय आशिल्लो की तांकां म्हणजे सादारण 36 महिने जो ओव्हरटायम आसा तो पे जालो ना. इट इज अ लॉंग पेंडींग इश्यू फॉर सेवरल इयर्स. आमी जेन्ना हांव मिनिस्टर जालो तेन्ना थोडेफार प्रमाणान तांचे हळू आमी क्लियर करताले ओव्हरटायम बट इट इज नॉट हॅपनिंग रेग्युलरली. म्हणटकच तो तांचो 36 महिन्याचो तो तसोच आसा. आमी तांकां आतां हे मिटींग घेतले नंतर ताजेर एक मार्ग काडपा खातीर आमी आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आसतले किंवा आमचे जे ऑफिसर्स आसा त्या ऑफिसरां कडेन डिस्कस करून एक रोडमॅप केल्लो आसा सो दॅट विदीन अ स्टिप्युलेटेड टायम तांचे जे पेंडींग आउटस्टँडींग ओव्हरटायम अमावंट आसा तो तांकां रिलीज करतले. आनीक दे बिलीवड इन अस. आनीक तांणी ती स्ट्रायक नोटीस आसा ती फाटी घेतली आसा. सो आतां रेग्युलर सर्विसीस वतल्यो आणि आमी विदीन वी आर ट्रायंग टू सेटल देअर इश्यूज विदीन 1 year. हे 36 महिन्याचे एका बरोबर सरकाराक एखादे वेळ जायना. जाले जर जाय जाल्यार बरेंच जालें. आमी आमचे सगळे एफर्ट्स घालतले आनी तांचे ओव्हरटायम जाल्यार 1, 2, 3 फावटींनी जाता. ना जर जाय जाल्यार हांवें तांकां सांगलां आसा विदीन नेक्स्ट डिसेंबर म्हणल्यार तांचे प्रॉब्लम्स आसा ते रिजॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. किती रिजन आसलो म्हणजे 36 months हो खूपच लॉंग टर्म आसा. किती वर्सां कितें जालें महिने किती? No, there were some technical notings which were affecting. तातूंत भितर थोडे टॅक्निकल इश्यूज आशिल्ले आणि ताजे खातीर ते पेंडींग आशिल्ले. सो ते आतां आमी थोडे करून तांकां पे करतात. सो वर्सा भितर तुमी म्हणटा जातले सगळे 1 वर्सा भितर स्टॅगर्ड मॅनर म्हणजे आतां एक 4 महिन्याचो ओव्हरटायम दुसरे म्हयन्याक 4 महिन्याचो ओव्हरटायम अशें करून आमी ते करतले.
ऍट अ टाइम तुमी सगळ्यांचे 4-4 महिन्याचे जातले काय ना आतां ते गव्हर्मेंटाचे फायनान्सीस कशे आसा तांचे कडेन फोन करतले एखादे वेळी एक फावटी 2 म्हयन्याचो जालो जाल्यार दुसरे फावटी 6 म्हयन्याचो सो बेज्ड ऑन गव्हर्मेंट दीस इज माय हांव फायनान्साक कांय पळयलें ना हांवें सो वॉट आय वॉन्ट माय इंटेंट इज टू पे देम दी ओवर टायम आनी ताजे बदला हांव प्रपोज करतलो फायनान्साक किंवा चीफ मिनिस्टरा कडेन बैठक घेवन ते सगळे रिजॉल्व करतलो सो टुडे वॉट आय हॅव टोल्ड देम म्हज्या शब्दाचेर रावन तुमी स्ट्रायक फाटीं घेयात हांव तुमकां 1 वर्सा भितर हो विशय सेटल करून दिता ते मान्य जालें ते मान्य जाल्या